गरीब कल्याण संमेलन कुडचडे वाठारांत जाल्ले। या संमेलनात मुखेल सोयरे म्हण दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले। या कुडचडेच्या मतदारसंघातल्या संमेलना अंतर्गत सुमार 210 विद्यार्थ्यांक या न्याय दिवपी मानेस्तांच्या हातांतल्यान भोवमान फावो जालो। 370 कलम रद्द करून मोदी सरकारान एक ऐतिहासिक निर्णय घेतलो। एकूण देश 2 कायदे चलोवपाक मेळचे नात अशें भाजप सरकारान पयलीं सांगिल्लें ते खरें करून दाखयले अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें। 8 वर्सांच्या काळान मोदीची मार्गदर्शना खाला देशाची उदरगत जाल्या अशें तांणी सांगलें। ह्या संमेलनाक कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल, आमदार उल्हास तुयेकार, नरेंद्र सावयकार, आदलो आमदार दामू नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आणि स्वतंत्र भारत देशात तिरंगो लावपा खातीर ही स्थिती 2013 आशिल्ली आणि म्हणून तर आमची सरकाराक खूप फावटी येयली। आमचे स्वप्न आशिल्ले हो देश अखंड आसचो म्हणून आज आमी मोठ्या अभिमानान सांगता माननीय मोदीजी ऐतिहासिक निर्णय घेतलो। आम्ही म्हणजे म्हणटाले की त्याच्यानी 370 कलम रद्द केले आणि जम्मू आणि काश्मीर या भारत देशाचो अखंड भाग झालो। हेच तर आमची अचिव्हमेंट आसा। या आम्ही म्हणटाले की दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा हे आज स्वप्न खरे झाले। जम्मू आणि काश्मीर या भारत देशाचो अखंड भाग झालो।